गावगिऱ्या वाठारांतलो दूध डेअरीचो प्रश्न विजय सरदेसायन विधानसभेत मांडलो। डेअरी व्यवसाय हुस्क्याचो जावन रावला। मंत्री सुभाष शिरोडकरान मान्य केले। आयका दूध व्यवसाया वयली विधानसभेतली चर्चा। स्पीकर सर, मिल्क प्रोडक्शन हा गोवा डेअरीचेर प्रश्न। मिल्क प्रोडक्शन म्हणटा ते 2012च्यान आज 50% देंवला आनीक प्रेस वाडला। म्हणटकर म्हजो पयलो प्रश्न हा की सरकार दूध डेअरी फार्मरांक आदार करपा खातीर आनीक डेअरी फार्मरांचो नंबर वाडोवपा खातीर आनी तांचे हायर मिल्क यील्ड आनी तांचे प्रोडक्शन वाडपा खातीर कितें करता? स्वाती महाशय, विजय सरदेसायन जो प्रश्न विचारला तो खरोच कन्सर्नाचो विषय आसा। कारण डेअरी व्यवसाय जो आसा पळय न्ही ते चड करून ग्रामीण भागांतल्यान म्हणजे जवळ जवळ आमच्या 6 ते 7 तालुक्यांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं चलतालो। पण हल्लीच्या काही वर्सांनी पळयलें जर जायत जाल्यार शेतकरी भाव जे आमचे आसात पळय न्ही, गोंयकार भाव जे आसा पळय न्ही, हे शेती व्यवसाय, दूध व्यवसाय हे व्यवसाया पासून पयस गेल्ले आसात, चड करून फाटल्या 10 ते 20 वर्सांक। आनी त्यामुळे सरकारान वेगवेगळे योजना घेतिल्ले आसात। तातूंतली एक योजना आसा ती आमच्या एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटा मार्फत आसा की ग्रीन फोडर जो आसा पळय न्ही हो ग्रीन फोडर उपलब्ध करपा संबंधी। आनी त्यामुळे म्हाका सांगून दिसता विजय सरदेसाय की मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर आमी 4 ते 5 तालुक्यांतल्यान सादारणशे 50 ते 100 असे डेअरी फार्मर जे आसा पळय न्ही त्या शेतकारांच्या मिटींग घेवपाक पळयतात, जेणे करून तांकां ह्या स्किमी संबंधी माहिती। हांवें काल म्हजे एक दोस्ताक विचारलें की ग्रीन फोडर जे आसा पळय न्ही हे सादारण समजा फेलो जमीन आसा म्हणजे लागवड न केली जमीन आसा जाल्यार तातूंत भितर हिरवें गवत जे आसा पळय तें रोवपाक जाता आनी तें रोवपा खातीर 1 एकराक सादारणशे 30,000 रुपये सरकार दिता। त्या शिवाय एक्सेस जे ग्रास जाता पळय तयार जाता पळय न्ही तण हे तांच्यान विकपाक जाता। हांवें काल म्हज्या दोस्ताक विचारलें जो 4 एकरां भितर जमनीक रोयता बोरी एक गांवांत तर तो 3 रुपयान तें दिता काडून स्वता दिवपाक जालें जाल्यार 3 रुपयांनी किलो। हांवें ताका मुखार विचारलें मागीर सादारणशे 1 टन जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताजे जवळ जवळ 35-36 हजार ताका मेळूंक शकतात। स्वता जर काडून व्हरपा म्हटलें जर जाल्यार 2 रुपये कोट करतात। म्हणजे आमी ते मातशें मोटिवेट करतात। म्हळ्यार तुमचो फॉर्डराचेर फोकस आहा। हातूंत आमी जेन्ना डिमांड्सान डिस्कस केलें तेन्ना मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू स्किमीचे आनी पर्रीकाराची ओल्ड स्किमीचे भितर जे कितें फरक आहा तो हांवें दाखयलेलो। तूं ते पयले स्किमीचेर परतो वतलो कित्याक ही स्कीम तुजी फेल जाता, चुकता खंय खंय। स्पीकर सर, फक्त एकूच हांव तितून न्ही स्कीम करता आसतना तो लीज कंपोनंट जो म्हटलो पळय ते लीज दिवपाक जाय तितून खंय तरी तो हे जाला चेंजीस। आमी त्या चेंजीस सजेशन हांव वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता, लीज एलाव करपाक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।